गोयात पिस्तुलाचो धाक दाखोवन दरोडो घालपा खातीर 5 जणांची एक टोळी आयिल्ली। ते रेल्वे मार्गान शेनवारा मडगांवां आयले, पूण दरोडो घालपाचो तांचो बेत चुकिल्ल्यान सगळे दुबावीत बशींतल्यान परत वताले। अनमोड चेक नाक्यार शेनवारा दनपारा बशीची अनमोड अबकारी तपासणी नाक्यार सोराचे तस्करी खातीर तपासणी चालू असताना ह्या 5 जणांची हालचाल दुबावाची दिसून आयली। ताका लागून अबकारी कर्मचाऱ्यांनी तांच्या बॅगाची झडटी घेतली। त्यांना दोघांकडे बेकायदो पिस्तूल आणि काडतुसां सापडली। त्याच वेळा तांचे बरोबर आशिल्ल्या तिगांनी बशींतल्यान देऊन पळ काढलो, पूण अबकारी विभागान गोवर्धन बाबू सिंग आणि श्यामलाल दीपरामजी मेघवाल ह्या राजस्थानातल्या तरणाट्यांक ताब्यात घेऊन रामनगर पोलिसांच्या सुवाधीन केले। जाल्यार 3 जण पळून गेल्ल्याची माहिती कुळे पोलिसांक दिली। उपरांत कुळे पोलिसांनी मोल्या चेक नाक्यार खर तपासणी केली तेन्ना शेनवारा सांज वेळा उसरा लाडू कुका सिंग ह्या राजस्थानी तरणाट्याक बेकायदो पिस्तूल बाळगिल्ल्या प्रकरणात अटक केली। दुबावितांनी सगळी पिस्तुलां आणि काडतुसां मध्य प्रदेशांतल्यान विकत घेतिल्ल्याचे चौकशेंतल्यान उक्ते जाला। चड माहिती प्रमाण ह्या प्रकरणात अनमोड पोलिसांनी दोघा जाल्यार कुळे पोलिसांनी पिस्तुलां आणि काडतुसां सयत अटक केल्ल्या दुबावितांचे कनेक्शन बेंगलोरात आशिल्ल्याचे पुलीस चौकशेंत स्पष्ट जाला। मडगांवां ज्वेलर शॉप लुटपा खातीर बेंगलोरांतल्या राकेश नावाच्या मनशान ह्या राजस्थानी गँगाक सुपारी दिल्ली। ते खातीर तांणी मडगांवांतल्या ज्वेलर शॉपाची रेकी केल्ली। त्या शॉपात गर्दी आशिल्ल्यान 2 फावट तांकां प्लॅन तडीक लावपाक मेळ्ळो ना। आतां आनी थंय रावपाचें ना अशें म्हणून ते बेंगलोरा वताले। गोयात दरोड्याचो बेत फसले उपरांत बशींतल्यान कर्नाटकात वचप दुबावीत दरोडेखोरांक सुरक्षीत दिसला आसुये, ताका लागून तांणी सरकारी बशीचो वापर केलो। कर्नाटक सीमेर सोऱ्याची तस्करी आडवपा खातीर वाहनांतल्या सामानाची तपासणी करतात हाची माहिती तांकां नाशिल्ली। चड चौकशी केली तेन्ना कळ्ळें की मुखेल सूत्रधार हो बेंगलोरांतलो आणि हांकां तांणी मडगांवांतल्या ज्वेलरी शॉपात दरोडो घालपाची सुपारी दिल्ली। मजगती बेंगलोरात वतना तांणी खंय कर्नाटकात लुटमार करपाचो प्लॅन तयार केल्लो। सध्या पोलीस बेंगलोरांतलो मुखेल सूत्रधार राकेशाचो शोध घेतात। अनमोड पोलिसांनी अटक केल्ल्या दुबावितांक सोमारा न्यायालयात उबे केले तेन्ना तांकां 14 दीस पुलीस रिमांडाचेर दवरपाचो आदेश दिला। खिणाखिणाक ताज्यो घडणुक्यो आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarбуй.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।